गोंयांत रस्ते अपघातांनी आनी हेर कारणांनी रानटी जनावरांक मरण येत आसा। आता अशीच एक घडणूक कोडले दाबाळ घडल्या। कोडले हांगा सोमनाथ देवळा फाटल्यान सुकिल्लो व्हाळ आसा। ह्याच सुकिल्ल्या व्हाळाच्या पात्रांत हो मेल्लो घोवो सापडला। उदक पिवंक गेल्ले कडेन तो रेब्यांत आडकून मेला आसूये म्हूण प्राथमीक अदमास आसा। तपास चल्ला। आयज थंय गवरेडो मेल्लो, वास येवपा लागलो मरे आनी आमी थंय पळोवपाक गेले। पयल्यार थंय व्हडलो गवरेडो आसलेलो। कसो मेलो सो दिसता? तो उदक पिवपाक गेल्लो दिसता, थंय पडून मेलो दिसता। सो पांय भितर चिखलान उरले? हय हय। ओके, सो आतां कोणा तुमी कळयला बी? आतां थंय एकल्या सांगलेले रेंव बी हाडून ते पुरय म्हणला कोणे तरी। ओके, हांगा एक गोवो कितें व्हाळान पडला म्हणून आयकलां। हांव देवस्थान कमिटीचो राघोबा गांवकार, ह्या सोमनाथ देवस्थानाचो अध्यक्ष। म्हाका जाले 3 दीस जाले थंय मातसो वास येतालो म्हणून आयज आमी बेश्टे फाटल्यान एक 2-3 जाण दिपक गांवकार, सागर गांवकार अशे पळोवपाक गेले खंय बाबा हे वास येता, कित्याक हांगा देवळान आमच्या हॉलान जी आसा लग्न समारंभ बी जाता म्हणटकूच लोकांक ती घाण येतली म्हणून आमी पळोवपाक गेला। थंय पळयल्यार फाटल्यान एक शेतान व्हडलें जनावर अशें दिसलें म्हणून पळोवंक गेल्यार पयला गवरेडो, म्हाका दिसता तो वयर धडेर रावन तेणीन जंप मारली पळोवपा लागून। आनी दलदल जाल्ल्या कारणान ते शेजागोवाचे हे सगळं रेबो बिबो व्हांवन तेका दलदल आसा सामकें। आनी मातसो पावस पडल्या कारण मोव आसलें न्हू ते भितर तेजे फुडले पांय मुंगरोन उरलो तो। आनी तो आतां वास मारता म्हणून आमी थंय पळोवंक गेल्यार पयला गवरेडो म्हणून मागीर आमी ते संबंदीत अधिकारी म्हणल्यार पयलीं आमी सरपंचाक इन्फॉर्म केलें आनी सरपंचान म्हाका दिसता तें आतां फुडें कळयल्लें आसतलें म्हणून। पयलीं कितें भोंवतालो बीन हांगा? पयलीं हांगा भोंवन आमच्या फाटल्यान सुद्दां असो येतालो, हे खोपी फाटल्यान भाजी बिजी तांबडी भाजी आसता ती सगळी खावन करून उडयतालो लोकांक, केळी निरपणस बीन कांय दवरिनासलो। ओके, लास्ट केन्ना पळयल्लो अंदाज? लास्ट अंदाज म्हाका दिसता एक 8 दीस पयलीं आमी पळयल्ले का 8 तारखेर वचत आमच्या फाटल्यान असो येवन ते सायडीन येवन माडयो बिडयो म्हाजे ओडून सगळे हें करून गेलो। तेजे नंतर दिसना? त्या नंतर आमकां दिसना म्हणून आतां 2-3 दीस पयलीं वास येयलो देवळा कडेन, आतां तो सामको चड वास येवपा लागलो म्हणून आयज आमी ते पळोवपाक गेले थंय। कोडली किल्लपाल ह्या गांवांत आशिल्ल्या सोमनाथ मंदिराच्या फाटले वटेन एक सुकलेलो व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळांत कांय दीस पयलीं एक गोवो रेडो उदक पिवपाक येयल्लो कसो दिसता आनी तेजे आतां स्थिती पळयत जाल्यार तेजे दोनी फुडले पांय आसा पळय ते दोनी चिखलांत रुजलेले आसा आनी तेका लागून तेका वयर सरपाक मेळ्ळें ना कारणान तेचो थंयच मरण येयल्लें आसा। आयज सकाळीं स्थानीक लोकांक वास घाण येवपा लागली आनी तेका लागून कांय भुरग्यांनी हांगा येवन पळयलें तेन्ना कळ्ळें की गोवो थंय मेल्लो आसा म्हणून। कोडलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।